नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। हरमला रेड मारूंक गेल्ल्या नार्कोटिक कंट्रोल ब्युरोच्या अधिकाऱ्यांचेर हल्लेखोरांक आडावंक हवेत फायरिंग, तिगांक ड्रग्साच्या प्रकरणात अटक, कांय जाण फरारी। नारायण राणे आणि मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराची कळंगूट बसका म्हूण बोवाळ, राणेक महाराष्ट्रात मंत्रीपद दिवपा वेल्यान बीजेपीत 2 गट, दीपक केसरकाराचो विरोध। लोकसभेत उबो रावपाची तयारी केल्ल्यान ब्रेक लावंक इन्कम टॅक्साची घराचेर रेड, रमेश तवडकराचो आरोप। आनीकूय आजी माजी आमदार रडारार म्हूण दावो। फुडले डीवायएसपी डायरेक्ट घेवपाचो गोंय सरकाराचो निर्णय। ज्या सिनियर पुलीस निरीक्षकांची बढती जावपाची आसली ते जाल्यात बेजार। तालुका लायब्ररीचे ल्हान सुवातीक लागून वाळपयचे वाचकांची गैरसोय। सुवात नाशिल्ल्यान पोरणे आनी ल्हान बिल्डिंगेक लागून आनीक पुस्तकां घेवप कुस्तार, नवे सुवातीची मागणी। फिफा अंडर-17 वर्ल्ड कपात फातोड्डेची पयलीच मॅच जर्मनीन जिखली। सी ग्रुपात कोस्टारिकाचेर 2-1 गोलांन जैत। हरमला एका शेकाचेर रेड मारूंक गेल्ले नार्कोटिक कंट्रोल ब्युरोच्या अधिकाऱ्यांचेर थंयच्या लोकांनी हल्लो केल्ल्यान प्रकरण चडार पडलें। हल्लेखोरांक आडावंक एनसीबीच्या अधिकाऱ्यांक हवेत फायरिंग करची पडली। तिगांक ड्रग्साच्या प्रकरणात आतामेरेन अटक केल्या, कांय जाण फरारी आसात। एनसीबी वांगडा लोकल पुलिसूय आशिल्ले, मात हाचे विशीं उत्तर गोंय एसपीक कांयच म्हायती नाशिल्ली। परवानगी घेनासतना लोकल पुलीस सेंट्रल एनसीबीचे वांगडा कशे गेले काय म्हूण आतां इन्क्वायरी सुरू जाल्या। रेडच मारूंक गेल्ले काय आनीक कित्याक असो एक प्रस्न कांय जाण विचारपाक लागल्यात। नार्कोटिक कंट्रोल ब्युरोचो एसपी जितेंद्र रंजन आणि पेडणे पुलिशेन शेनवारा हरमला एका शेकार ड्रग्स विकपाच्या दुबावा वेल्यान रेड मारली। स्टार शेक नावाच्या शेकार हिमाचलचे कांय नागरिक ड्रग्स विकताले। तांकां धरून गेल्ले कडेन हेर शेकांचेर काम करपी हिमाचलच्या कामगारांनी पुलिसांचेर हल्लो केलो। सेल्फ डिफेन्स आणि हल्लो करप्यांचेर कंट्रोल करूंक एसपी जितेंद्र रंजनान हवेत गुळी घाली। त्या उपरांत हल्लो करपी पळ्ळे। एनसीबी अधिकाऱ्यांनी एका ड्रग पेडलराक धरलो। मात ह्या पुराय कारवायेचेर आता काय प्रश्न उप्रासल्यात। पेडणे पुलीस खंय उत्तर गोंयच्या एसपीची परमिशन घेयनासतना एनसीबी वांगडा रेड मारपाक गेल्ले। उत्तर गोंयची एसपी चंदन चौधरी प्रुडंटा कडेन उलयली। एसपी म्हणटा एनसीबीची रेड मारतना तांकां वांगड करूंक पेडणे पुलिशेक आपणे मान्यताय दिवंक नाशिल्ली। प्रोसिजरा प्रमाण एनसीबीन पयलीं संबंधीत एसपीची मान्यताय घेवनच मागीर थळाव्या पुलिशेक कारवाये खातीर व्हरूं येता। ह्या प्रकरणात डीवायएसपी पावण्यार चवकशी करपाचो आदेश दिला। सोमार मेरेन रिपोर्ट येतलो। प्रुडंटान एनसीबीच्या एसपीकय संपर्क केलो, मात तो बिजी आशिल्ल्यान प्रतिक्रिया मेळ्ळी ना। पेडणे पुलिसांनी 3 आरोपींक धरल्यात। एनसीबीच्या कामात आडखळ केल्ल्यान तांचेर कागाळ नोंद केल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। नारायण राणेचे स्वाभिमान महाराष्ट्राचो एनडीएतले सहभागाक गोयचो मोठो हातभार आसा। नारायण राणे आणि मनोहर पर्रीकार हांचे मदीं 2 दिसां आदीं म्हत्वाची बसका जाली म्हूण बोवाळ पडला। पर्रीकार म्हणटा ह्यो सगळ्यो अफवा, मात नारायण राणे आपूण एनडीएचो भाग जाल्ले भशेन वागूंक लागला। राणेक मंत्रीपद दिवपाचेरूय बीजेपीत 2 गट जाल्यात। मी नवीन पक्ष जो काढलाय महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष, त्या पक्षाने एनडीए मध्ये यावं असं राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं म्हणणं होतं। त्याप्रमाणे 2 दिवसात विचार केल्यानंतर राज्याचा विकासाचा आणि राज्याचे जनतेचे प्रश्न पाहता कोकणाचा थांबलेला विकासाला गती देण्यासाठी आमच्या पक्षाने एनडीए मध्ये सहभागी व्हायचा निर्णय घेतलेला आहे। नारायण राणेन आपल्या होम ग्राउंडार सिंधुदुर्गात आपलो महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष एनडीएत सामील करपाची घोषणा केली। नारायण राणेन आता मंत्रीपद मेळोवपा खातीर फिल्डिंग लावपाक सुरवात केल्या। मात सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नारायण राणेक मंत्रिमंडळात घेवपाक अजून तयार ना।
देवेंद्र फडणवीसाक कुशीक दवरून राणेन आता केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी मार्फत एनडीएत सामील जावपाक हालचाली सुरू केल्यात। दुसरे वटेन शिवसेनेचो स्थानिक आमदार आणि राज्यमंत्री दीपक केसरकराचो नारायण राणेक मंत्रीपद दिवपाक खर विरोध। एक 15-20 दिवस पयलीं हांवें एक स्टेटमेंट काडिल्लें की नारायण राणेची जी क्रिमिनल बॅकग्राऊंड आसा आणि जे करप्ट तांचे रेप्युटेशन आसा अशा लोकांक घेवन ती पार्टी बदनाम जातली अशें। आतां ताणें तांकां घेवंक ना हाचो अर्थ असो आसा की जे हांवें म्हणिल्लें की ते सारकें जालें न्ही ते ताका तेणी पार्टी घेवना आनी आतां जे हे चल्ला की तांकां एनडीएंतल्यान प्रवेश दिवपाचो तो सुद्दां म्हाका विचारल्यार म्हाका दिसता की ताणें अशें केल्यार ते तांचे भुरगे कशे उलयतात ते कशे करतात तांचेर कितले केसीस आसात हे सगळे पळोवपाक जाय। केवळ पॉलिटिक्स म्हणून कितेंय निर्णय घेतल्यार चांगली पार्टी बदनाम जातली अशें म्हाका दिसता। आमी तर मित्र पार्टी आसा हे सांगपाचें आमचें कर्तव्य आसा। मात नारायण राणेचे बीजेपीत येवपाचे फाटले कांय दिसांचे घडामोडींनी गोंयचोय मोठो सहभाग आसा। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण बीजेपीत येवपाचे फाटभुंयेर नारायण राणेच्यो गोंयचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरा बरोबर गोंयांत कांय बसकाय जाल्यो। ह्यो बसका नारायण राणेचे कळंगूटचे हॉटेल नीलम ग्रँडात जाल्यात म्हूण कळटा। तशेंच नारायण राणेचे आनी ताच्या पुतांचे वेवसायाक लागून गोंया कडेन लागींचे संबंद। मनोहर पर्रीकराच्यो नारायण राणे वांगडच्यो ह्यो बसका नितीन गडकरी मार्फत जाल्यात म्हूण सुत्रां सांगतात। मात हाचेर स्पश्टीकरण विचारपाक प्रुडंटान मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराक विचारलें, मात ताणें हे सगळे रुमर्स म्हूण सांगून विशय सोंपयलो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। घेऊ एक ब्रेक।